पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके या कार्यावळीन तुमकां परत एक फावटी येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्या परत एक फावटी पणजे हांगासर। तुमकां दिसता आसतलें की परत परत आमी पणजेच पावता। हय, तुमी आमकां आफयतात आनी आमी तुमच्या वाठारांत पावता। तुमकांय जर आमी तुमच्या वाठारांत आयिल्ली जाय जाल्यार तुमकां फक्त एक कॉल करपाची गरज आसा आनी हेच उमेद घेवन आमी तुमच्या वाठारांत येतली। कित्याक आमकां गोंयभरान आमची जी वेगवेगळ्यो भयणी आसा तांच्या बरोबर आमकां खूब मजेचे खीण घालोवपाक जाय। सो कॉल करात, आमी तुमच्या वाठारांत येतली। तर आजचो भाग आमी खेळपाक आयल्या भाटले हांगासर आशिल्ल्या श्री सटी भवानी देवळान आजचो भाग रंगतलो। आमच्यो सगळ्यो भयण्यो वाट पळयतात की आजच्या भागाक आमी केन्ना सुरवात करतली आनी हांव हांगासर तुमचे कडेन गजाली करता। चला तर सुरवात करूया आजच्या भागाक। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक भाटल्या वाठारांतसून आमच्या सगळ्या भगिनी मंडळा कडल्यान माय मोगाचो येवकार। आयज आमच्या हांगा मुखार सारिका मॅडम जरा हटके हो प्रोग्राम घेवन येयल्या। आमी सगळ्यांनी तांकां फक्त टीव्हीरूच पळयलेली, पण साक्षात आयज ती आमकां दर्शन दिवपाक आयली। सो हांव तांकां मानता की आमची बाय प्रियाशा आरोंदेकर फुलाचो गुच्छ दिवन तेचो येवकार करपाचो। तशेंच ह्या देवळाचे प्रेजिडंट आरोंदेकर बाय आशा शेटकर फुलाचो गुच्छ दिवन तेजें वेलकम करतले। पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागान तुमकां परत एक फावटी येवकार। सगळ्यांक उत्सुकता आसता की आजच्या भागान कितें जातलें। प्रत्येक भागान आमी कितें ना कितें नवीन घेवन येत आसता आनी आमची जी सगळी भयणी आसा ती तितलीच उमेदीन प्रत्येक भागान वांटेकार जाता। तर आजूय आजच्या भागाक आमी सुरवात करता आनी आमचो सचोत रावंड, पयलो रावंड कसलो फुगोट्यांचो रावंड। सुरवात करूया फुगोट्याच्या रावंडाक। फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता। आमची 5 स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा, ओळख करून घेवया तांची। म्हजें नांव उमा वेर्णेकर, हांव हाऊसवाईफ। विद्या मांजरेकर, हाऊसवाईफ। म्हजें नांव आसा उज्वला कुटवाले, चंद्रकला नायक, हाऊसवाईफ। जयवंती नायक, हाऊसवाईफ। ओके, आमची जी 5 स्पर्धक आसा, पयलींच जेन्ना हांगासर नांवाक येयली तेन्ना ही तर पयलींच सांगता म्हाका आपल्याक काय विचारूं नाका। विचारपाकूच तर आफयला, विचारपाकूच तर आयले आमी हांगासर। हांव काय कळचें ना सांग। कॉन्फिडन्स लेवल पळया कितलो तो, आपल्याक कांयच कळपाचें ना। सगळ्यांनी ओळख करून दिली, सगळ्यांनी सांगितलें की तुमचे बद्दल इंट्रोडक्शन करून दिया आनी सगळ्यांनी एकाच शब्दान आपलें इंट्रोडक्शन करून दिला, हाऊसवाईफ। म्हाका दिसता तेतूनच सगळे आयले हाऊसवाईफ म्हणिना फुडें। आवड कितें, आपल्याक कितें आवडटा, कितें करपाची हॉबीज आसा, स्वता कितें करता, कांयच तेंच्यांनी सांगूंक ना। एकूच शब्दान हाऊसवाईफ आनी तांची ओळख हांगासर अशी आसा। कसलीच आवड ना, कांयच करपाक आवडना सगळ्यांक। आतां एक सांगतले, टेलरिंग आवडटा, कोण म्हटली बुकां वाचपाक आवडटा, कोण म्हटली कुकींग आवडटा। ओके, सो तांकां आनी टेन्शन दिवची न्ही, कित्याक फुगोट्यो म्हणलें काय ना, तुमकां खबरूच आसा सगळ्यांक कितलो भंय दिसता तो। ओके, 5 प्रश्न तुमच्या खातीर आसा, उत्तर येता, ताळी मारपाक जाय। हिजिका पळोवन म्हाका टेन्शन येवपाक लागलें आतां। म्हणजे आख्खे सगळ्या बायलांचें टेन्शन आसलें तकलेचेर आपल्याक घेतला। कितें जालें, कित्याक टेन्शन इतलें आयला, काय विचारूं नाका म्हणून लागल्या ती। आमी केन्ना उलोवपूच ना न्हू, बेश्टे उलयले। आतां उलयले, कितें सांगलें जाल्यार उलयलें म्हटलें। तेच न्ही, हीच तुमकां संद मेळपाक जाय म्हणून आमी तुमच्या वाठारान येतात। ओके, सो आमी आमच्या रावंडाक सुरवात करूया। 5 प्रश्न तुमच्या खातीर सोपेशे घेवन आयला। आमच्या आईक सुद्धा येतले प्रश्न। आमच्या फुगोटे रावंडाचो पयलो प्रश्न। ओके, सुरवात करूया आमच्या पॉलिटिकल हितूंतल्यान। हल्दोणचो MLA कोण? हल्दोणा हांगासरलो आमदार कोण? तांकां पयलीं चान्स प्रॉम्प्ट कोणें करप ना। टिकलो। कितें कॉन्फिडन्स लेवल बायलांचो, रॉंग उत्तराक सुद्दां क्लॅप जातात। उत्तर चुकला। कार्लोस। ओके, ते सरनेमांक चुकला मातशें, सांग। कार्लोस सिक्वेरा हरशीं नांव तुजें।
कार्लोस पेरेरा खरे वट कार्लोस सिक्वेरा. हांगा चुकले म्हणून सांगला तरी पण हांगासर सिक्वेरात आयलो. सिल्वेरा. कार्लोस आल्वारीस फेरेरा. कळ्ळे आन्सर कितें तो? मोठ्यान ताळयो जावनी तुजे खातीर. आमची पहिली फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि हो प्रायज वता साधना सलीम खान हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न सारको ऐका. गुरुपौर्णिमा खंयच्या ऋषी पौर्णिमा अशें म्हणटा? खंयच्या ऋषीच्या नांवान ही पौर्णिमा मनयतात? क्लॅप करा येता जाल्यार डिस्कशन करपाचें ना. राव हांकां पयलीं चान्स दिवया येता. डिस्कशनां करप ना. ओके तुमकां येना ऑडियन्सान कोणी क्लॅप कर दिला? व्यास ऋषी. वेद व्यास ऋषी यांची आम्ही जन्मतिथी अशी मनयतात आणि हीच त्याच्या नावान पौर्णिमा आम्ही हे करता, गुरुपौर्णिमा. सारखे उत्तर मोठ्यान चालू जावनी त्यांच्या खातीर. थँक्यू. ओके फुडलो प्रश्न. ओके ही एक म्हण आसा, घरदार भरला डॅश डॅश डॅश. राव हांकां पयलीं चान्स दिवया मागीर. घरदार भरला येना? ओके घरदार भरला खातल्याचे तोंड धरला. सारखे उत्तर. परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटला आणि प्राची नायक हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. अशी एक वस्तू जी फुट्टा पण आवाज येना. क्लॅप करा येता जाल्यार आन्सरां कोण दिवं नाका. फुट्टा पण आवाज येना. पेपर. पेपर फुट्टा ताती. ना येता मातसो तरी येता आवाज न्ही. बेगीन. उदकाचो बोमाडो. तुका येता गो? डिस्कशनां करप ना. म्हाका सांगा आन्सरां कितें येता जाल्यार. बॉल. लॉटरी. चिंतपाची बरें हें आसा पण ना. हृदय. दिल फुट्टा दिल तुट्टा ना आयकल्लो. फुट्टा पळय तुमकां कितलो वेळ दिला हांवें चिंतपाक. बेगीन सांगा. दूध फुट्टा पूण आवाज येना. सारकें उत्तर. आमच्यो सगळ्यो फुगटी ऑडियन्सानूच फुटत आसा आणि परत एक फावटी हांगासर ऑडियन्सान प्रायज गेला. वर्षा नायक हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके शेवटचो प्रश्न ऐका. हो एक पिक्चराचो डायलॉग आसा. तो खंयच्या पिक्चराचो सांगपाचो तुम्ही. डायलॉग ऐका सारको. मारी छोरिया छोरो से कम है का? बेगीन. मारी छोरिया छोरो से कम है का? मेरी कॉम. चुकले? राव ते दंगल आमिर खानाचे. सारखे उत्तर. संध्या प्रभू आसगावकर हांच्यांनी 2 प्रश्नांची उत्तरां सारखी दिला आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेंतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगड्यांचो रावंड आमचो सोंपला. घेऊया आता एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार. पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता जोडी तुजी माझी. आजच्या जोड्यांक हांगासर आपोवया. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या आजच्या जोड्यांक खातीर. आजच्यो 3 जोड्यो आसा म्हाज्या बरोबर जी खेळटली आजचो रावंड जोडी तुजी माझी. तांची ओळख करून घेवया. तांची बॉन्डिंग कशी आसा पळोवया. एकामेका बद्दल ते कितें सांगूंक सोदता पळोवया. हांव रिशिता फातर्पेकर हाऊस वायफ. अर्चना फातर्पेकर हाऊस वायफ. ही म्हजी जाव. आमची दोगांची बॉन्डिंग मस्त. एका लायनीन पाठ करून आयिल्ल्या भशेन आन्सर दिलो हेंच्यांनी. प्रतिमा भोसले. हांव घरांचें काम करता. म्हजें नांव जावन रेश्मा भोसले. हांव सर्वीस करता. ही म्हाजी काकी सासूमाय. हांव जेन्ना लगीन जावन येयलें पळय न्हू म्हाका कांयच कळनासलें हें रांदून करूंक. सगळो सपोर्ट हिजो. हिजें शिकलें हांव सगळें करपाक अहें.
ओके तशें आमचें बॉन्डिंग आहा बरें. म्हाजें नांव प्रियांशी आरोंदेकर. ही म्हाका सारकी मम्मी सारकीच आसा, माय आसा म्हटल्यार, आनी खूब सपोर्ट करता आनी खूब कम्फर्टेबल केला म्हाका घरान. आमी दोगां एकमेकाक अशी हें करून वागतात, म्हणजे ती म्हाजी धूच कशी ती हांव मानता. सो आमची 3 जोडयांची ओळख केल्या आमी हांगासर. थोडे शॉर्टकट सांगले पण बरें सांगले. ओके, आजचो गेम सोंपोसो तुमच्या खातीर आसा. तेतून तुमची बॉन्डिंगूय कळटली सांगिनासतना तुमी. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले एंटीक मार्डोळ ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर. ओके, सो रेडी आसा खेळपाक? केन्ना अशें बरोबर कितें खेळा बी अशें तुमी केन्ना खेळ खेळ्ळा? केन्नाच ना. दांडिया बी आमी अशी वांगडा येता तेन्ना. दांडियाक बी. आमच्या स्पर्धकांक आमी दिला एक ग्लास, तातूंत घातला एक बॉल. ओके, सो तुमकां करपाक जाय इतलें, तुमी एका ग्लासांतलो बॉल दुसऱ्या ग्लासान घालपाक जाय, तोय बी ग्लास तोंडान आसतना. आनी समोर आशिल्ल्या ग्लासान थंय वचून तो घालपाक जाय परत. जी सेकंड पार्टिसिपंट आसतली पळय, कळ्ळें, तेंच्यांनी व्हरून तो समोर आशिल्ल्या ग्लासान घालपाक जाय. सगळ्यांक पयली जो सिक्वन्स कंप्लीट करता ती जातली हे राउंडची विनर. ओके, रेडी, स्टार्ट. हात लावप ना, हात फाटी, हात फाटी. हा 5 मिनिट. हाड परत हाड, परत हाड, परत हाड, परत घेऊन वच. जोडी तुझी माझी ह्या राउंडची रनरअप जाता रेश्मा आणि प्रतिमा. आणि तांकां मेळटा हो स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला निहारिका खांदोळकर हांच्यांनी. आनी हांव रिक्वेस्ट करता सटी भवानी देवळाचे अध्यक्ष हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. प्रियांशी आणि सुरेखा जाता जोडी तुझी माझी ह्या राउंडची विनर. आणि तांकां मेळटा एंटीक मार्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमच्या सध्या सच्च्या जिवनान आमी कितें करतात, आमी चडशे भायले जेवण प्रिफर करतात, जंक फूड प्रिफर करतात. आनी चडशे भुरगीं तांकां दिसता की जंक फूड खावप चड रुचीक आसता. पण अशा वेळाचेर तुमकां दिसना की तुमकां जर एक परफेक्ट रायस मेळत, ज्या रायसान तुमकां विटामिन्स, मिनरल्स आनी तुमकां भाज्यांचे गूण किंवा फळांचे गुणूय जर आसत तर तुमकां दिसना ते परफेक्ट कशें. सो होच रायस आसा आमचो पंचामृता फोर्टिफायड रायस. आणि हो प्रायस तुमकां मेळटलो जर तुमी कभी हा कभी ना हो राउंड सारको तुमी पार करशात जाल्यार. म्हणजेच तुमी हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपाक जाय, भरपूर उलोवपाक जाय, पण फक्त हय ना येस नो एवॉयड करून. सो खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. आनी विनराक मेळटले पंचामृता फोर्टिफायड रायस. सो पळया आमचो आयचो रायस कोण घेवन वता घरा. कभी हा कभी ना ह्या राउंडाक आमी सुरवात करता. टायम आसतलो 40 सेकंदाचो. ओके रेश्मा, तुजो टायम सुरू जाता. रेश्मा कितें करता? टेलरिंग करता. शॉप आसा? ना, घरात करता. ओके रिशिता, तुजो टायम सुरू जाता. रिशिता हांसपाक चड येता? हा येता. आवडटा काय बेटा हांसता? आवडटा. हांसपाक आवडटा? हा हांसपाक आवडटा? हय. चित्ता चित्ता आनी हय म्हणटा. ओके जयंती, तुजो टायम सुरू जाता आतां. जयंती आत्ता पावला कितें तूं? ना. ओके बबिता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. बबिता तूं कितें करता? घराच कडेन घराच कडेन कितें करता? रांदता. रांदता तूं? हय. सुरेखा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुरेखा, तुका कितें करपाक आवडटा? सगळें जेवण आवडटा, की लाडू करता.
सगळे करता तूच घराकडे ओके रेश्मा तुझा टाइम सुरू जाता आता रेश्मा आत्ता पावला तू ओदोळ आयले हय आवाजूच कित्याक भायर येना खबर ना येता तो येता फक्त हय आनी ना म्हणपाकूच येता ओके वॉलंटरी फटाफट या तांकां दिसता की बरें उलोवंक शकता ओके लावण्या तुजो टाइम सुरू जाता आता तुवें कभी हा कभी ना हो रावंड पळयल्लो केन्ना हय बाय बरें प्रॅक्टीस करून आयिल्ले पण कॉस्ट्यूम ताका जालें आवट न्ही ओके विद्या तुजो टाइम सुरू जाता आता विद्या तू खंय रावता म्हटल्यान लागीं सांगा धनलक्ष्मी कशें आयले चला दिले हे कोण बरोबर तुझ्या आयला कितें हे शेजारी शेजारी आणि कोण कोण शेजारी तुझ्या ही सगळी जाणां चडशीं जाणां शेजारी आसा चडशी चडशीं फ्रेंडां ग्रुपान आसता तुमच्या हय ग्रुपान आसा खूप प्रॅक्टीस करून आयली ऍक्च्युअली प्रॅक्टीस करून आयली कळटा पण मातशें हय म्हणले ओके रुपाली तुजो टाइम सुरू जाता आता रुपाली तू कितें करता हांव हाऊसवाईफ 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 कितें करता घरा टेलरिंग बीन करता टेलरिंग करता ऑर्डर्स घेता ना ओके चंद्रकला तुजो टाइम सुरू जाता आता तुका दिसता तू हय आनी ना म्हणसा उलोवंक शकता कशी उलयता उलयता सवय केल्या प्रॅक्टीस करता. केल्ली प्रॅक्टीस केल्ली केन्ना करता प्रोग्राम पळयला पळयला सदांच पळयता ओके कल्पना तुजो टाइम सुरू जाता आता तू कितें करता टीचर टीचर खंयच्या स्कुलान अंगणवाडी अंगणवाडी आवडटा शिकोवपाक भुरग्यांक आवडटा आनी कितें आवडटा डान्स डान्स करता करता कॉम्पिटिशनाक बी केन्ना गेल्ले वयता खंयचे गेल्ले प्रायज मेळ्ळा केन्ना मेळटा खुबदां मेळ्ळा खुबदां आनी कलर कितें वायट आवडटा कितें तुका घालता केन्ना कॉम्बिनेशन कोणें शिकयला करपाक इतले बरें म्हजें हांवूच करता तूच करता करता एका गेल्ले फॅशन डिझायनिंग गेल्ले वचोना तू दिसता की बायलो ओके स्मिता तुजो टाइम सुरू जाता आता स्मिता साडी बरी दिसता मगो रेड आवडटा कलर आवडटा कोण हाडल्या साडी गोवन हाडला घोव घेवन येला आ तू वचना शॉपिंगेक गेल्ले एकटे वता एकटेच वता गो वचना गो वता आवडटा वचपाक ताका आवडटा तुका आवडना आवडटा आनी कितें करता तू जेवण करता कसले गो शीत भात सगळे करता सगळे करता एक्सपर्ट तू एक्सपर्ट आसा आ एक्सपर्ट आसा कोण येता घरान काम करपाक बी आयदनां घासपाक बी येता आवड आसता आनी कोण मेळना घासपाक बी तशी आवड खूब पयशे घासता घेता आवड घासता सगळं करता म्हाका बरी आवडटा सवाय मेळटा गो हांगासर खबर ना ओके सो आमकां हांगासर विनर ऑलरेडी मेळ्ळा कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर आता स्मिता आणि स्मिताक मेळटा पंचामृता फॉर्टिफाईड रायस आणि हांव रिक्वेस्ट करता समर्थ होसमनी हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो पंचामृता की तरफ से आप सबको एक कॉन्टेस्ट है। इसके लिए क्या करना है, पंचामृता का कोई भी प्रोडक्ट लेके फ़ोटो क्लिक करना है, घर के अंदर या घर के बाहर। इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरीज पे डालना है। जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसको इस नंबर पे बेचना है व्हाट्सएप के ऊपर। तो जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहता है वही इस कॉन्टेस्ट का विनर रहेगा। इस कमिंग वेडनेसडे 7:30 PM लास्ट डेट है, तो उसके अंदर भेज दीजिए। पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा अटकेन घेऊ एक लहानसो ब्रेक आणि रोकडीच परत येऊया। वेरणीच्या इंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो भिवू नका। जेवण मौज मस्ती आणि हे सगळे झाले उपरांत अनुभवात हो थरार भूतांचो। तुमचे सप्तांत येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष, रातची न्हय दिसाची। भुरगीं जाणटी सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो चुकवू नाकात, पस्तावतले। याद आसूनी वेरणीच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो। मेहंदी, हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत। मेहंदी, हर शादी की एक रंगीन सौगात। मेहंदी, हर शादी की एक दिली जज्बात। मेहंदी, हर शादी की एक नायाब रात। मेहंदी, हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी साड़ीज़, हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी साड़ीज़, बेलगाम।
Grayson's Overseas, wholesaler for spices and dry fruits. Natala Rauzo Building, Morod, Santa Cruz, Goa. Contact us on 9822164298. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज, बिल्डिंग नंबर 2, जयराम कॉम्प्लेक्स, नेवगी नगर, मळा, पणजी, गोवा. कॉन्टॅक्ट निरूपा नाटेकर ऑन 9822104109. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमचो आयचो फुडलो भाग, जो आसा सगळ्यांचोच आवडीचो आनी सगळ्यांकूच नाचपाक उत्साहीत करता. सो ह्या डान्साची पार्टिसिपंट मुखार या, तोच म्हळ्यार तो डान्स राउंड. डान्स राउंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. सो आज पळोवया साडी कोणाक मेळटा ती आनी बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स कोण दिता तो. डान्स राउंडची रनरअप दिता कल्पना आणि हांव रिक्वेस्ट करता देवळाचे कमिटी मेंबर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो आणि हो प्रायज स्पॉन्सर केला वर्षा नाईक हांच्यांनी. डान्स राउंडचे विनर येता नीता नाईक आणि तांकां मेळटा मेहंदी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. आयच्या भागातल्या शेवटच्या टप्प्यान आमी पाविल्ले आसा आनी खेळुया आमचो आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड, जो आसता आमचो चक दे राउंड. चक दे राउंडचे पार्टिसिपंट म्हाज्या बरोबर आसा. गेम आसा तसो, हांगासर आमी उडयल्या बॉल आनी पार्टिसिपंटांक दिल्या आमी आयनो. ओके, सो तुमकां करपाक जाय इतलें, हे घेवन तुमकां बॉल काडपाक जाय आनी समोर आशिल्ल्या सर्कलांनी घालपाक जाय. 1.5 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम बॉल सर्कलान घालता ती जातली हे राउंडचे विनर. आणि विनराक मेळटले ग्रेसन्स ओवरसीज, होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रुट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक गिफ्ट. ओके, सो सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. रेडी, स्टार्ट. Stop. 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 1 2 हांगासर 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1. सो 2 पार्टिसिपंटां मदीं टाय जाला. सो तांच्या खातीर एक फावटी परत स्टार्ट. Ten, 9, 8, 7,
लतिका खांडेपारकर जाता आमचे चक डे राउंडचे विनर आनी ताका मेळटा ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रुट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आजच्या भागात तुमच्या खातीर एक स्पेशल प्राइज आसा जो स्पॉन्सर केला महालक्ष्मी ट्रेडिशनल साडीज हांच्यांनी. आणि सोपोसो एक गेम असेल तुमच्या खातीर. साडयो जी न्हेसून आयल्या तांच्यांनी फक्त एक वॉक घेवपाचो. जी बेस्ट वॉक करतली तांकां मेळटली एक सुंदरशी साडी. स्पेशल प्राइज वता उमा वेर्णेकर हांकां मोठ्यान ताळो जावनी ताका मेळटा महालक्ष्मी ट्रेडिशनल साडीज हांचे कडेन एक सुंदरशी साडी. आमच्या सगळ्या पळोवप्यांचो इतलो आमकां भरभरून प्रोत्साहन आनी इतलो मोग मेळटा त्या खातीर आमकां प्रत्येक भागान कितें ना कितें नवीन करपाची उमेद येता. फुडल्या भागानूय कितें तें नवीन हाडटली तुमच्या वाठारान येतली. तुमकां करपाक जाय इतलेंच फक्त एक कॉल करपाक जाय आनी आमकां तुमकां तुमच्या वाठारान आपोवपाक. फुडल्या भागान अशीच खूब उमेद घेवन तुमच्या वाठारान मेळुया. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सटी भवानी देवळाचे कमिटी मेंबर्स जेंच्यांनी आमकां हे हांगासर शूट करपाक संमती दिली. तशेंच निहारिका, आशा आनी सगळीं तुमकां जेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लायली ताका लागून खरेंच मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. फुडल्या भागान रोखडीच मेळटली हय तुमच्याच वाठारान. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा पडल्यार आवाज येयली. सांग 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 घे सांग. टेन्शन कमी जालें की ना मातशें तरी. हासतात पळय कशी ती. आतां ब्रेक घेतले हांव. हेजेरूच घेता ब्रेक. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येता. ओके कभी आ कभिनाची प्रॅक्टीस केला आमी सगळ्यांनी. कभी आ कभिनाची प्रॅक्टीस केला आमगे सगळ्यांनी. आं ता दिसता एबे खरोडान दोन रेशमा आसा. यो चल तूं चल दोन पात्या ना. जयंती नायक. व्हडल्यान जयंती व्हडल्यान जयंती व्हडल्यान खुशी. जयंती नायक. हय मला तिसरीत